कोंकणी भाशा मंडळ तर सामके जीव तोडून ह्या साहित्याचेर बाल साहित्याच्या मळाचेर काम करता आनी वर्सान वर्स ते आपलो अशे तरेचो व्हडलो बरे बरे लोक येवन थंयसर मार्गदर्शन करतात. पोरू सलील कुलकर्णी धरून सगळे लोक आयिल्ले अंदू बी सलील कुलकर्णी येता पूण वेगळ्या कामा खातीर येता. चेतन भाई जो आसा तो NBTच्या लोकांक हाडटात आनी बाल साहित्याचें काम करता. हांव कितें म्हणटा की ठराविकूच कांय भुरगीं आनी टिचर्स आसात, तुमी जर ह्या कार्यशाळेचो त्या नदरेंतल्यान रिसर्च आनी अर्थार्जन इकॉनॉमिक्स आपलं स्वताचे जोडीचें माध्यम म्हणून तर पळयशात जाल्यार हें तुमकां खूब म्हत्वाचें दिसतलें. वता वता एकूच सांगता की बाल साहित्य निर्माण करप हें संशोधनात्मक जितलें आसा तितलें तें आव्हानात्मकूय आसा. हातूंत अंधश्रद्धा येवची न्ही हाचो आमी हें दवरपाक जाय, दक्षता दवरपाक जाय. आनीक अंदूचें वर्स मनोहरराय सरदेसाय जल्मशताब्दी वर्स आसल्या कारणान गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष हांगा येवपाचे आसले पूण येतले. म्हाका हांव विनंती करता रुपेश ठाणेकर हांकां म्हजी सुचोवणी तांचे मेरेन पावोवपाची की मनोहरराय सरदेसायच्या जल्मशताब्दी वर्सा निमतान गोवा कोंकणी अकादमी सगळे कडेन तांच्यो कार्यावळी आयोजीत करतात. तातूंत बाल साहित्याचो विशय आसत कार्यशाळा बीन. ह्यो सगळ्यो जातकच आपल्या भाशा मंडळाच्या सहयोगान तुमी एक अखिल भारतीय बाल साहित्य संमेलन आयोजीत करचें आनी मुखावयली बाल साहित्याची दिशा ठरयता आसतना ह्या सगळ्या गोंयभरच्या पार्टिसिपंटांक आनी रिसोर्स पर्सनांक तें आपोवचें आनी व्हडलो एक मेळावो जावचो आनी फुडली दिशा तुमी ठरोवची. आमचें सहकार्य तुमकां सदांच आसतलें एकाडमिक्स लेवलाचेर. बेजिकली नेचर लवर, ज्या मनशाक नेचर आवडटा तोच मनीस बरो कवी जावंक शकता. हेचो अर्थ असो न्हू की कथा बरोवप्याक नेचर आवडना, कारण कथेनूय नेचराचो वापर करतात. कारण इफ यू वॉन्ट टू प्रोजेक्ट युअर स्टोरी वॉट इज देर विदीन यू जाल्यार तुका स्टार्ट करता आसतना पयलीं एक माहोल म्हणटा पळय तसो एक तयार करचो पडटा आनी मागीरूच तुवें मूळ कथेक वचपाक जाय. सो आयच्या ह्या 2 दिसाच्या कार्यशाळेक तुमकां बऱ्या रितीन मार्गदर्शन मेळटलें. अणकार कार्यशाळा ज्यो कार्यशाळा गरजेच्यो आसात त्यो भुरग्यांक गरजेच्यो आसात आनी ज्या वाठारांत आमी रावतात त्या सगळ्यांक ज्यो कार्यशाळा गरजेच्यो आसात त्यो इम्पॉर्टंट आसात. आमकां खबर आसा की आमी आयज इतके फुडें गेल्ले आसात, अख्ख्या वर्ल्ड आमी एका बोटार नाचयतात. जे आमच्या हातीन मोबायल जे आसात तेजे वरसून आमी अख्ख्या वर्ल्डा वयल्यो सगळ्यो गजाली पळयतात, कितें शिकतात. पूण ज्यो गजाली जो मार्गदर्शक आसतात तेजे कडसून शिकपाक जी उमेद आसता न्ही तेजे कडसून ज्यो गजाली शिकतात त्यो आमी मोबायलार शिकूंक शकना. आनी त्यो मोबायल असो लायव्ह स्क्रीन पळयली किंवा आमी व्हडले स्क्रीन पळयल्यो त्यो शिकोवन आमी जायना. जो पर्यंत आमच्या मुखार मार्गदर्शक रावनात आनी आमी त्या मार्गदर्शकाक भासाभास करिना किंवा आमी तेजे कडेन उलयनात, जो आमचो सिनियर कोण आसा ताका आमी कितें विचारलें जाल्यार तो केन्ना व्हडलो स्टुडंट आसूं किंवा कवी आसूं तेजी व्हडली अशी हे जायना. आनी तेकाच लागून हे सगळे आमी विचार करून आयची ह्यो 2 दिसाच्यो आमी कार्यशाळा हांगासर घडोवन हाडटात. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.